नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. हाऊसिंग सोसायट्यांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर फुडल्या विधानसभे पयलीं हाडटा कायदो. मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत आश्वासन. रजिस्टर नाशिल्ल्याचो हाऊसिंग सोसायट्यो आनी सेल डीड जावंक नाशिल्ल्या फ्लॅटा संदर्भात कार्लोस फेरेरान मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी. टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमनीचें करूंक ना रुपांतरण. आर्चर्ड जमनीचेर प्लॉटिंग केलां तांचेर करतले कारवाय. मंत्री विश्वजिताची युरीच्या प्रस्नाक जाप. राज्यांत वट्ट 1,14,840 आसा पोशिल्ले आनी भटके सुणे. पशुसंवर्धन खात्याची म्हायती. 9,459 हेडपी गोरवां जाल्यार वट्ट पोशिल्ली जनावरांची आसा 2,57,000. नेवरा गांवांत 40 वर्सां पयलींचो रस्तो तशेंच बायो प्लॅनाचेर दाखोवंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेश साळोलो रस्तो अधिसूचीत करून बायोय भायर काडून दिता. मुख्यमंत्र्याचे विरेशाक आश्वासन. साळगांवांतल्या श्री महादेव भूमिका देवस्थानात जाल्ल्या अर्थीक आनी जमीन घोटाळो प्रकरणात आदले देवस्थान समिती आड करची फौजदारी कारवाय. उच्च न्यायालयाचो आदेश. देवस्थान अध्यक्षाची म्हायती. तांबडी सुर्ला साकोर्डा वाठारांत एका 47 वर्साच्या दादल्याचेर वाशेलान केलो हल्लो. उपचारा खातीर जीएमसीत केला दाखल. वाशेलांचो वावर वाडिल्ल्यान रान खात्यान घेवची दखल. थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. नेवरा वाठारांत प्लॉटिंग केल्ल्या जागेत रस्तो आसतना तो दाखोवंक ना. थळाव्यांचो बायो वय घालून भितर घेतल्यात. डेप्युटी टावन प्लॅनरान पळोवणी करचे आदीं परवाने दिल्यात. तेन्ना ताचेर कारवाय करची तशेंच रस्तो अधिसूचीत करून बायो भायर काडून दिवपाची मागणी आमदार विरेशान केल्ली. ताका जाप दितना रस्तो अधिसूचीत करपा बरोबरूच बायोय भायर काडून दिवपाचें आश्वासन दिलें. तशेंच थळाव्यांची घरां कोण म्हणून उडोवपाची धमकी दिता ताचे आड कागाळ कर. आपूण पळयता अशें उत्तरय मुख्यमंत्र्यान ताका दिलें. नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट 1 पार्ट आणि सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन ग्रांट केला स्पीकर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येता थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पीकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एग्जाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल रिटेनिंग वॉल सब डिविजन ऑफ प्लॉट बिल्डींग विलास हे जेन्ना कंस्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायड इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोष्ट चॅक करता. आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा स्पीकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आम्ही चेकिंग करता काय ना. आम्ही चेकिंग करता आणि सगळे जे चेकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चेकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चेकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पीकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी म्हाज्या कडेन जे आसा हाडलेले आसा. आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टी स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय जे देवाचें हें आसा म्हळ्यार डेंडलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बांय आसा ते बांये कडेन करता. थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना. पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक आमच्या लोकलांक गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले. सो कसो सांगता स्पीकर सर हें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पीकर स्पीकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा. हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना. Point of order. Names of people on the floor, not members of the house. He has to be. He can refer to the department and the division office, whatever it is. Main म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात. तेज्या पोनाचे रोड दाखयना. 2021च्या रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले. त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल. बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजेस अँड ऑल्सो हियर. लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ही दादागिरी चल्ल्या. आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून सांगता ही दादागिरी चल्ल्या. कंप्लेन दी तुका जर कोण तशें सांगता आसत दी लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकलांक कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता.
हांव तुका परत एकदा सांगता हेच सांगता. कंप्लेन दी आमकां हांगासर आमी घरा वाचोवपा खातीर आसा लोकलांचे एकट्याचें घर मोडचें ना हांव स्पश्टपणे सांगता TCP मिनिस्टरान ऑन रिकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला कंप्लेन तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या थंयसरल्या लोकांक ताणें प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला PWDक स्वता TCP डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें आनी देवस्थानाची बाय आसा बाय भायर सोडली मरे ना ती न्हू 2 बाय आसा एक पब्लीक बाय आसा आनी एक देवस्थानाची आसा ती ताणें सोडटा म्हणून सांगलें अजून पर्यंत काय दिवना सगळे सर हांव परत एकदा ते चेक करून घेवन हांव तेजेर दिवचले साळ गावातल्या श्री महादेव भूमिका देवस्थानात जाल्ल्या अर्थीक आनी जमीन घोटाळो प्रकरणात आदले देवस्थान समिती आड फौजदारी कारवाय करची असो आदेश उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला 12 सप्तकां भितर मामलेदारान ही कारवाय करची अशी न्यायालयान आदेशात म्हळां अशें देवस्थानाचो अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हांणी सांगलें याचिकादार आणि महादेव भूमिका देवस्थानाचो विद्यमान अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हांणी बुधवाराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली गैरव्यवहार जाल्ले देवस्थानाचे लाखांनी रुपया वसूल करतानाच लिजाचेर दिल्ली जमीन ताब्यात घेवची तशेंच देवस्थानाच्या जागेत बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्या बांदकामा आड कारवाय करची असो आदेश न्यायालयान दिला अशी माहिती मेघश्याम राऊत हांणी दिली 2-3 वर्साचे साळांतलो विशय चल्लेलो देवस्थान साळ भूमिका महादेव भूमिका देवस्थानचो विशय चल्लेलो जे देवस्थानचे जमीन असले देवस्थानचो जो करोडो रुपयाचो जो फंड असलो ही जी पहिलीची जी कमिटी असली त्यांच्यानी हो फंड सगळो खाल्ला ऑलमोस्ट करोडाच्या वयर वयतलो आणि तसेच जे देवस्थानचे जमनी आसा ते हेंच्यांनी 20-20 वर्सां लिजार दिवन लाखो रुपयांचे कमिशन हेंच्यांनी खाल्ले आणि ही जी जेन्ना घटना घडली तेन्ना आमी मामलेदाराक कळयल्ले पूण तेचेर खंय तरी एक्शन जावपाक टायम लागलो त्याच्या उपरांत आमी हायकोर्टान धांव घेतली आणि आयज खऱ्या अर्थान सगळ्या साळकारांची सगळ्या महादेव भूमिकाची जीत जाल्ली आसा हायकोर्टान क्लियर मेन्शन केला आणि मामलेदाराक डायरेक्शन दिला 12 विका भितर जितलो फंड आसा जितलो हेंच्यांनी फंड काढला तो सगळो फंड रिकवर जावपाक जाय जे देवस्थानचे जमनी आहा ते देवस्थानाक लिजा सगळी कॅन्सल जावपाक जाय देवस्थानचे जमनी देवस्थानाक येवंक जाय आणि तेचेर जे कितें इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते सगळे डॅमोलिश जावंक जाय आणि हे जे कोण कमिटी आहा तेंचेर क्रिमिनल प्रोसिडींग जावन FIR फायल जावपाक जाय क्रिमिनल ऍक्टाच्या अंडर आणि हे मामलेदारान 12 हप्त्याच्या भितर सगळे करूंक जाय आयज हांव हायकोर्टान गेलो ती देवी जिखली पूण आयज हायकोर्टान प्रत्येक जो सामान्य मनीस आसा हायकोर्टान प्रत्येक गोष्टीक धांवपाक शकना पूण सीएमा कडेन विनंती आसा की ही जी ऑफिसां आसता मामलेदार ऑफिस कलेक्टर ऑफिस किंवा जे बाकी पोलीस किंवा PWD हे खंय तरी सीएमान लक्ष घालपाची गरज आसा की अशा प्रकारे लोकांक त्रास जावन जर प्रत्येकाक न्याय जर मेळना हायकोर्टान वयचे पडले जाल्यार गोंयांत कितें चल्लां आणि अशा पद्दतीन देवस्थानाची लूट अशा पद्दतीन देवस्थानाचो फंड करोडो रुपयाचो तेंच्यांनी स्वतासाठी यूज केला हे क्लियरली ऑर्डर स्वता खातीर तेंच्यांनी फंड यूज केला गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत तांबडी सुर्ला साकोर्डा वाठारांत वाशेलान हल्लो केल्ल्यान भाई गांवकार ह्या 45 वर्साच्या दादल्याक दुखापत जाली ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला भाई गांवकार हो रानांत अळमी काडपाक गेल्ले कडेन वाशेलान ताचेर हल्लो केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या फाटले कांय दिसा सावन तांबडी सुर्ला साकोर्डा वाठारांत वाशेलांचो वावर वाडला ताका लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा रान खात्यान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या सुभाष महादेव गावकर हे तांबडे सुर्ला या जंगलामध्ये अस्वल खूप आहे लोकांना दिसतात दिवसाची पण दिसतात मंदिराजवळ येतात घराच्या बाजूने येतात तसं काही करत नाही. तसं काही केलं आता त्या लहान पेट असल्यामुळे त्यामुळे त्यांनी अटॅक केलं हांगासर काल घटना जाली भाई गांवकर हेका मातशे अस्वलांनी मातशे इंजर्ड केले आणि त्याच्या खातीर मातसो तो डॅमेज जाल्लो आसा आनी तो बांबोळे आसा आणि आता मातसो भंयूच सगळ्यांच्या मनान जाल्लो आसा की असो प्रकार घडप म्हटल्यार वायट प्रकार घडलो हो आणि मातसो लोकांच्या मनानूय भंय जाल्लो आसा म्हणटकूच तुमी मातशे सगळ्यांक कळीत करा की
मातशें सगळे फॅसिलिटी मातशी आमच्या फॉरेस्टाच्या मार्फत तुमी मातशें सावधानी आमकां बाळगूंक दिवपाचें म्हणून गारगे तांबडी सुर्ला हांगा बुधवार दीस दनपारां भाई गांवकर हेचेर अस्वलान हल्लो केल्लो आसा. ह्या हल्ल्यांत भाई गांवकर हो इंजर्ड जालो आनी ताका जीएमसीन सध्या ट्रिटमेंट चालू आसा. स्थानीक लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे बुधवार दीस दनपारां जेन्ना भाई गांवकर हो आपल्या काजू बागायतीत गेल्लो तेन्ना थंय पेटे आशिल्ले बरोबर पेटे आशिल्ले अस्वल थंय येयले आनी तेणी तो हल्लो केल्लो आसा अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. सद्याक चवथीचे दीस आसा आनी चवथीच्या दिसांनी लोक हांगसरले लोक सगळे रानान जे कांगलां लागतात जे माटोळेचें सामान लागता ते हाडपाक लागून रानान वचपाची आसा. पूण सद्या अस्वलाचो संचार वाडलेल्यान स्थानीक लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. अस्वलां रस्त्यार सुद्दां दिसून येता. तशेंच जे तांबडी सुर्ला हांगा प्रसिद्ध मंदिर आसा महादेव मंदिर, ह्या मंदिराच्या परिसरांत सुद्दां ही अस्वलां दिसून येतात. पणस खावपाक खंय हे अस्वलांक घरा कडेन दारग्या गांवांक पणस खावपाक ही अस्वलां येतात. सो हांगा खंय तरी फॉरेस्टान दखल घेवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. सोपो वसुली करतनाच धमकी दिवन खंडणी घेवपाचो प्रकार शिरगांवच्या लयराई देवळा लागसार घडला. हे विशीं सोपो घेवपी अजय गांवकर हाचे आड लयराई देवळा कडेन फुलां विकपी विक्रेत्यांनी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सोपो वसुली करतनाच धमकी दिवन खंडणी घेवपाचो प्रकार शिरगांवच्या लयराई देवळा लागसार घडला. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन BNS कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. फाटल्या 19 एप्रिल ते 27 जुलय मेरेन खंडणीचो हो प्रकार घडला. सोपो वसुली करपी अजय गांवकारान सोपो वसूल करतनाच धमकी दिवन 57,350 रुपया खंडणी घेतल्या अशें उषा गांवकर हांणी पुलिशेंत केल्ले कागाळीत म्हणलां. शिरगांवच्या श्री लयराय देवळा कडेन फुलां विकपी फूल विक्रेत्यां कडल्यान जबरदस्तीन खंडणी वसूल करपाचो प्रकार घडला अशी खवदळ घालपी म्हायती फुडें आयिल्ली आसा. हे विशीं उषा गांवकर हे फूल विक्रेते बायलेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली आसा. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद केला आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू केल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोपो एकठांय करपी अजय गांवकरान आपणाक जितीच मारपाची धमकी दिवन बळजबरीन आपणा कडल्यान जवळपास 57,350 रुपया खंडणी वसूल केल्या अशी कागाळ उषा गांवकर हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. 19 एप्रिल ते 29 जुलय मजगती खंडणी वसूल करपाचो हो प्रकार घडला अशें तिणें कागाळेंत स्पश्ट केल्लें आसा. मजगती हे विशीं लयराय देवस्थान समिती कडेन संपर्क केलो तेन्ना ह्या प्रकरणा कडेन देवस्थान समितीचो अजिबात संबंध ना अशें देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी स्पश्ट केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटले 2 म्हयने जाले केपें नगरपालिकेच्या इमारतीत आशिल्ल्या सेप्टीक टाकयेचो भाग कोसळिल्ल्यान सरभोंवतणी घाणी पातळ्यात. ह्या वासाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. हे सेप्टीक टाकयेचो भाग कोसळून आतां 2 म्हयने जायत आयले तरी लेगीत कोणेच दखल घेतिल्ली ना. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालचें म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. हो 1.5 म्हयने जाल्लो आसा आनी पावसा टायमार पडलेलो तो आमकां दिसलेलें ते जातले म्हणून, पण अजून काय तेजेर काय सोल्युशन मेळिल्ली ना. वासय मातसो अनबेरेबल जावपाक लागला. म्हणून हांवूच एक रिक्वेस्ट करता कन्सर्न ऑथॉरिटी कितें बेग्या बेगी येवन मातशें लक्ष घाल. 2 म्हयने लागीं जावपा येयले इश्यू जाला. म्युन्सिपालिटीन तेजेर मातशें लक्ष दिवपा जाय. त्या हेल्थ इश्यूज चड जातले तेजे वासाचेर चड जातले. आतां तुमकां हेजेर आनी कोणें पयलीं हेजी कंप्लेन बी दिल्ली आसा तुमी? ना अजून म्हाका जाल्यार आयडिया ना कोणें कंप्लेन घातली जाल्यार, बट कंप्लेन घातली जाल्यार रिएक्शन घेवपा जाय आनी कितें एक्शन घेवपा जाय तेंच्यांनी. ते वास मारता सर तिळामळ जंक्शन आनी हांगा तिळामळ जंक्शन म्हणटा एक वाटी शेल्डे पंचायत पडटा आनी एक सायडीन केपें म्युन्सिपालिटी एरिया पडटा. आनी केपें म्युन्सिपालिटीची एक बिल्डींग आसा तेतूर ट्रॅफीक सेल आसा, बाकीची शॉप रेंटेड दिल्ली आसा. एक सायडीन चिकन आनी भाजी घेवन ते बसतात. हांगा हे बिल्डिंगे फाटल्यान सेफ्टीचे ज्या बिल्डिंगेक लागून सेफ्टी तेजी एक बाजू आसा ती कॉलेप्स जाल्ली आसा आनी ती कॉलेप्स जाल्ल्यान सगळो जो वास आसा
तुमकां खबर आसता सेफ्टी टँक म्हणल्यार जी घाण आसता तितून स्टोरेज जाता ती एक सायड कॉलेज जावन तेची भितरले सगळे तेजो हें आसा जी घाण आसा तेजो सगळें एअर पोल्युशन जाता आनी सरावंडींग एरिया पोल्युटेड जाल्ले आसा. आतां फाटले 1.5 म्हयन्याच्यान हो इश्यू जाल्लो आसा. खंय तरी जे सरावंडींग शॉपकिपर आसा ना ट्रेडर्स आसा तेंकां खंय तरी हो अफेक्ट जाता. मेन म्हणल्यार हे जर केपे म्युन्सिपाल्टी नजरे येयना जाल्यार हेचेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक हो इश्यू आसा तो हेल्थ हॅझार्डाचो आसा आनी खंय तरी ही जर चड तेंप आसा की तुमकां दिश्टी पडटा जी टाकी आसा ती हाफ ओपन आसा ती फोनाचो भाग दिश्टी पडटा आनी हें खंय तरी मुखार हेल्थ इश्यू जावंक शकता आनी हो सरावंडींग एरिया जी आसा ती आमा एरिया तो अफेक्ट जावंक शकता. हेजेर हेल्थांनी जे केपे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा आनी म्युन्सिपाल्टी ताबडतोब लक्ष घेवन हेची रिपेर करपाची गरज आसा. कित्याक केपे म्युन्सिपाल्टीची एक हें बरें आसा की सगळ्याक सरावंडींग ते बरें दवरता क्लीन. पूण हो इश्यू आसा हो आनी अर्जंट आनी जो गरजेचो आसा जे लोकांक हेल्थ इश्यू निर्माण करूं शकता. तेका लागून हेजेर म्युन्सिपाल्टीन लक्ष दिवपाची केपे म्युन्सिपाल्टीन लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर तियामा साकून क्रिस्तानन चिल्ले. शांतीनगर खोर्ले वॉर्ड क्रमांक 5 आशिल्ल्या नाल्यात माती उडयतना म्हापशा नगरपालिकेच्या 2 कामगारांक रंगे हात धरले. ह्या नाल्यात पावसाचे उदक तुंबून उरिल्ल्यान हुंवारावरी स्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. ह्या नाल्यात हेर कोयरूय साचला. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर बेगोबेग दखल घेवची म्हूण मागणी जावपाक लागल्या. जे आमचे म्हापसा नगरपालिकेचे लेबर आहात पळय आनी सुपरवायझर येयल्लो तेंच्यांनी हांगा माती उडोवन गेलात ते आनी आयजूच सकाळी न्हू आमचे उसापकर जंक्शन आहा पळय थंय सगळे दर्यो असो भरलेलो सगळे उदीक भरलेले. लोकांच्या घरांनी गेले उदीक, लोकांच्या दारान सगळे लोकांची कपडा भिजली, लोकांचे आनी कितें डॉक्युमेंट्स आसलेले ते सगळे भिजलेले आहा. हेचेर आतां नगरपालिकेचे जे कामगार आसा ते परत हितून देंवतले आनी माती काडटले. हे पळोवंक शकता हे कशें जाल्लेले आसा. हे सिस्टमॅटीक करून घेवंक जाता नगरपालिके कडेन आनी हेज्या कडेन आमचो कावन्सिलर आहा पळय तेणी न्हय आनी चेअरपर्सन आहा तिणी न्हय एक वॉर्डान लक्ष घालूंक जाय आनी हे करून घेवंक जाय. हेजेर लक्ष घालिनात. माती आतां ही कशी काडटले देंवतले ते लेबर हितून देवंक जायना. हितून पळोवंक शकता ते लेबर ते मनीसूच ते काम करतात. हे पळोवंक जाय ही परिस्थिती. भुरगो जर धाकटो हांगा पडत न्हू डायरेक्ट कितेंय जावं शकता जिवाकडे अशी परिस्थिती हा वॉर्ड नंबर 15. नमस्कार, आम्ही असा सध्या वॉर्ड नंबर 15 खोर्ले शांतीनगर हांगासर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की हांगासर म्हाज्या फाटल्यान एक व्हाळ आसा आणि ह्या व्हाळा कडेन जेन्ना आमी पावली तेन्ना आमच्या नजरेक अशें येयलें की हो व्हाळ जो आसा बरो डीप आसा आणि थंयसर काही म्युन्सिपाल्टीचे जे लेबर आसात त्यांच्यानी कोणाच्या दारातली माती काढल्या आणि थेट त्या व्हाळान उडयल्ली आसा. आणि कमीत कमी पळयत जाल्यार एक 20 कायल्यो ज्यो आसता मातयेची जी कायल आमी भरता जे लेबर्स यूज करतात आपलो माती भरपा खातीर जी कायल आसता जी एक कंटेनर असतात त्यो कायली ज्यो 10 ते 20 अशी कायली आसतल्यो इतले भरून जी माती आसा ती ह्या व्हाळान उडयल्ली आसा. आणि थंयसर पळयत जाल्यार काही गार्बेज आसा, काही अबॅन्डन्ड क्लोथ्स आसात, त्याच प्रमाणे काही गार्बेज प्लास्टीक पिशव्यो बॅगा कपडे ह्या सारखी जी गार्बेज जी आसा ती ह्या व्हाळान आमकां दिसण्याक येता. अर्थात त्याच प्रमाणे जेन्ना ही माती ह्या व्हाळान उडयली तेन्ना अशें दिसण्याक येता की जो व्हाळाचो जो उदीक जे रिलीज जावपाक जाय ते खंय तरी बंद जाल्ले आसा. ह्याच कारणाक लागून काय हांगासर जे व्हाळ जे आसात ते ब्लॉक जातात, चॉकअप जातात आणि जे रितसर रित्या जे उदीक जे फ्लो जावपाक जाय पावसाचे ते खंय तरी जायना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. अंदू वर्सा जावपी सनबर्न महोत्सवाचे सुवात आनी तारखो आयोजकांनी जाहीर केल्यात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयांत जावपी सनबर्न अंदू वर्सा मुंबयत जातलो. 19, 20 आनी 21 डिसेंबर अशे 3 दीस ह्या सनबर्नाचें आयोजन केलां.
पयलेच खेपे मुंबय सनबर्नाचें आयोजन केलां. ही सगळी माहिती सनबर्नाच्या सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट केल्या. बुक माय शोचेर सनबर्नाच्यो तिकेटी उपलब्ध आसात. आता एक महत्वाची बातमी ती जी आसा ती सनबर्नाचेर महत्वाची बातमी आसा आनी कितलीशींच वर्सां जाली सगळ्यांक खबर आसतलें की गोंयान सनबर्न जातालो आनी आतां जी आमी महत्वाची बातमी दिवपाची आसा ती म्हटल्यार ह्या वर्साचो सनबर्न जो आसा तो मुंबय हांगासर जातलो आनी 19 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर अशे ह्या दिसांनी हो जावपाचो आसा. आनी फाटली जर आमी कितलीशींच वर्सां पळयली जायते लोक भायल्यान गोंयान येताले. जे म्युझिक लवर आसा ते येवन हांगासर आपली मजा मस्ती जी आसा ते करताले. पूण ह्या वर्साचो जो सनबर्न आसतलो तो खंय तरी गोंयान जावचो ना आनी तो मुंबय हांगासर जातलो अशी जी सनबर्नाची ऑफिशियल जी त्यांची वेबसायट आसा तांच्यानी ऑफिशियल अनाउन्समेंट केल्लेली आसा की ह्या वर्सा गोंयान न्ही तर मुंबय हांगासर हो सनबर्न जावपाचो आसा. म्हणटात टीव्ही खातीर हांव वर्षा आशिल्लें. सनबर्नाचें आयोजन मुंबय जावपाचे फाटभुंयेर सनबर्न परते गोंयांत हाडपाक जाय अशें मत आमदार मायकल लोबोन उक्तायलें. जाल्यार मंत्री रवीचो सनबर्नाक खर विरोध आसा. सनबर्न गेलो तो बरो जालो अशें रवी म्हणटा. आयकयात एकाच सत्ताधारी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची सनबर्ना विशीं वेगवेगळी मतां. सर सनबर्न शिफ्ट मुंबय केला. सनबर्न सर शिफ्टेड टू आय विल स्पीक टू हिम म्हणजे जो प्रोमोटर हा त्याचा एव्हरी इयर Harry used to be the main person who used to organize it. Sunburn is already sold by their parent company. It is gone to somebody else, some other people, some other company has taken it. But I will also try to speak to them to bring that back to Goa. And I will tell Minister for Tourism because it brings a lot of tourists to Goa. A lot of tourists means I'm talking about 80,000 tourists to Goa. They are all people who come and stay in different hotels, guest houses, then resorts. There is an economic flow at that particular time. Tourism Minister, CM, everybody should work an extra mile to bring it back. See, Sunburn is a brand which took tourism of Goa to the next level also. Yes. You welcome this. Thanks. वसंत कुमार गोंयान गोंयची मानगडी बाई भुरगीं करता कितें जाता आनंद जाता डान्स करताली नाका गोंयान वसंत. धुळेर म्हापशा रान खात्यान धाड घालून गारीच्या चामड्यांची 14 घुमटां आनी 47 गारीची चामड्यो जप्त केल्यात. पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीच्या चामड्यांचो वापर करपी गॅब्रियल हाका अटक केल्या. गॅब्रियला विरोधात वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हो दाखल केला. वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 गारींचो आस्पाव आसा. ताका लागून राज्यांत घुमटां खातीर गारीचे चामडे वापरप बंदी आसा. गारीच्या चामड्याची घुमटां विकप्यांचो दुबाव मारलो जाल्यार तांची म्हायती दिवची अशें आवाहन रान खात्यान केलां. धुळेर म्हापशा रान खात्यान धाड घालून गारीच्या चामड्याची 14 घुमटां आणि 47 गारीची चामडी जप्त केली. पारंपरीक घुमट वाद्यां खातीर गारीच्या चामड्याचो वापर करपी गाब्रियल हाका अटक केल्या. 15 वर्सां आदी अशाच तरेची कागाळ गाब्रियलाचेर दाखल जाल्ली. त्या वेळार ताचे कडल्यान 960 घुमटां जप्त केल्ली. गाब्रियला विरोधात वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हो दाखल केला. वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 गारींचो आस्पाव आसा आनी ताका लागून राज्यांत पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीचे चामडे वापरपा खातीर बंदी आसा. गारीच्या चामड्याची घुमटां विकप्यांचो दुबाव मारलो जाल्यार तांची म्हायती दिवची अशें आवाहन रान खात्यान केलां. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत दोंगर कापणी विशीं वट्ट 1000 कागाळी टीसीपी कडेन दाखल जाल्यात. मात ताचेर अजून मेरेन कारवाय जावंक ना. ऑर्चर्ड जमनीचेर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर प्लॉटिंग जाता म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रस्न विचारिल्लो. ताचेर जाप दितना मंत्री विश्वजितान सांगलें की टीसीपीच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमनीचें रुपांतरण करूंक ना. 39A खाला आयिल्ल्या 950 अर्जांतले फकत 200 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळ्या. ऑर्चर्ड जमनीचेर जांणी प्लॉटिंग केला तांचेर कारवाय करता म्हणून मंत्री विश्वजितान जाप दिली. 1000 दोंगर बेकायदेशीरपणान कातरल्यात. कितलेशेच प्लॉटिंग केला.
ऑर्चर्ड आनी नॅचरल कवर आशिल्ले जमनीचेरूय प्लॉटिंग केलां. हाचेर कारवाय करतलो काय ना असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विचारिल्लो. हाचेर जाप दितना मंत्री विश्वजितान सांगले की TCPच्या कलम 17(2) खाला खंयच्याच जमनीचें रुपांतरण करूंक ना. 39(1) खाला आयिल्ल्या 950 अर्जांतले फकत 200 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळा. ऑर्चर्ड जमनीचेर जाणी प्लॉटिंग केला तांचेर कारवाय करता म्हूण मंत्री विश्वजितान जाप दिली. डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, illegal plotting, hill cutting हे सगळे मागलेले आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट. Why have you not provided information under 16B? Why TCP board remarks are not provided? You see once again, boss. How many applications have been converted under 16B, under 17(2), under 39(a)? 1000 hill cutting complaint. एक हजार तुगेली कंप्लेन हा तुम्ही बरोयली ती हा स्पीकर सर हाडल्या अबाउट हिल कटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. Under the name of unauthorized plotting and land filling, case under process mu tumi answer dila, to be answered by HQ. Letter sent to police. Today speaker sir, even tugeli ek complaint ha je tui kankon umke it is said as under process. Under this 17A part section ha eka hata ya section ha dahan nahi. 1000 cases single in this particular cases. How many people have been prosecuted? 1000. It is a it comes under revenue, it comes under you, it comes under the home department. What honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडे इल्लीगल प्लॉटिंग जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचें पडटलें, कित्याक हे लोक भायल्या भायर प्लॉटिंग करता आनी भायल्या भायर प्लॉट विकता आनी लोकांक एक प्लॉटिंग गांवांत जर पळयल्यार खुबशे कडेन इल्लिगॅलिटीज चालू आसता. मागीर आमी एक्शन घेता. आमची बी एक मर्यादा, आमी थंय FIR फायल करूं शकता. दुसरी गोष्ट आमी कितें कितें एक्शन आमी घेतल्या कोणी आमकां कंप्लेन केल्यार जर I'll just give you the survey numbers again. I will tell you what I am doing. 1000 hill cutting, not a single case shall have registered. एक खंय गायडलायनाचे वायलेशन जावंक ना 39 आनी इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें. फायनली एक गोश्ट 39A अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्यार जावंक ना. 2,70,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा. आनी आयज हांवें आतांच तुजे पयलीं उत्तरान दिल्लें आसा जेन्ना युरीन विचारलेलें की 960 एप्लिकेशन आयिल्लीं तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा, पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन